नमस्कार. मतदार राजा लेडीज स्पेशलाच्या आनीक एका एपिसोडा भितर तुमकां सगळ्यांक राधिका कामत सातोसकराचो माय मोगाचो येवकार. फाटल्या प्रवासा भितर आमी पेडण्या तालुक्यान प्रवास आमचो स्टार्ट केल्लो. पेडण्या तालुक्यांतल्या पेडण्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पेडण्या मतदारसंघा भितर आमी प्रवास केलो. उलयली थंयच्या बायलां कडेन, जाणून घेतले थंयच्या बायलांचे व्ह्यूज कितें आसात ते. आतां आमचो फुडलो प्रवास पेडण्या तालुक्या भितरच चालू आसा, पूण पेडण्या तालुक्यांतल्या मांद्र्या मतदारसंघा भितर आमचो प्रवास ह्या एपिसोडांत सुरू आसा. मांद्र्या मतदारसंघ होय बी एक पेडण्या तालुक्याचोच भाग जावन आसा आनी मांद्र्या मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व BJP तर्फे हांगासरले आमदार दयानंद सोपटे हे करतात. मांद्र्या मतदारसंघाचे ह्या पयलीं सुद्दां मांद्र्या मतदारसंघात प्रतिनिधित्व केल्लें आसा लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री ह्या नात्यान, आनी ताज्या नंतर हो मतदारसंघ दयानंद सोपटे हांचे कडेन गेलो आनी सद्या BJP तर्फे दयानंद सोपटे हांगा आसात. तशेंच आतांच्या नव्या घडामोडी प्रमाण जीत आरोलकर हे MG तर्फे ह्या मतदारसंघांतल्यान निवडणूक लडोवपाक सोदतात. तशेंच गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस हांची हालींच युती जाल्ल्या कारणान हो मतदारसंघ गोवा फॉरवर्डा खातीर काँग्रेस सोडटली काय स्वताचो उमेदवार दवरतली हें मात अजून तशें स्पश्ट जाल्लें ना. पूण गोवा फॉरवर्डा तर्फे दीपक कलंगुटकर हांगासरल्यान उमेदवारी मेळोवपा खातीर ट्राय करतात. तशें इच्छूक उमेदवारांचे हांगा प्रचार ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा. BJPचो प्रचार सुरू जाल्लो आसा. मगो तर्फे जीत आरोलकर हांचो प्रचार सुरू जाल्लो आसा. गोवा फॉरवर्डाचे दीपक कलंगुटकर हांचो प्रचार सुरू जाल्लो आसा. तशेंच आप हांचोय बी प्रचार हांगा सुरू जाल्लो आसा. मांद्र्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या इच्छूक उमेदवारांचे प्रचार ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसात. आमी सद्या मांद्र्या मतदारसंघात आसात. उलोवया हांगासरल्या बायलां कडेन, जाणून घेवया तांची मतां आमच्या मतदार राजा लेडीज स्पेशला भितर. हो प्रवास सुरू करता आसतना आमी इतलेंच सांगपाक सोदतात की आतां वेंचणूक लागीं आयल्या, प्रचाराचो ओघ सद्या वाडत आसा, पूण मतदान करता आसतना निश्चितच विचार करून मतदान करात. हांगासरले जायते आमदार येतले, आपापले जाहीरनामे तुमकां दितले, आपापले विचार आपापल्यो इच्छा तुमचे मुखार प्रकट करतले, पूण मतदान करता आसतना विचार करून मतदान करात. कोण उमेदवार तुमकां तुमच्या मतदारसंघा खातीर गोंया खातीर योग्य दिसता तो विचार करून तुमी मतदान करात. प्रुडंट मिडिया तुमच्या कडेन येता, हांगासरल्या तुमच्या बायलां कडेन येता, वेगवेगळ्या मतदारसंघातल्या बायलां कडेन आमी प्रवास करतात, उलोवपाची एक संद तुमकां दिता. आमकां एप्रोच जायात. तुमकां जर तुमचें मत जर व्यक्त करचें अशें दिसता, तुमकां जर कितें तरी संदेश तुमच्या आमदाराक तुमच्या उमेदवाराक दिवचोसो दिसता जाल्यार प्रुडंट मिडियाक निश्चितच एप्रोच करात. आमी येतात तुमच्या मतदारसंघात. प्रुडंट मिडिया लेडीज स्पेशल हो प्रोग्राम घेवन. चला मांद्र्या मतदारसंघातलो आमचो प्रवास आमी सुरू करुया. आंटी खंय रावता तूं? हांगा तुया तुया रावता. आनी कशें तुका गव्हर्मेंटाची फेसिलिटी बी हांगा मेळटा मांद्र्या? कितें मेळटा गव्हर्मेंटाची फेसिलिटी बी? गव्हर्मेंटाचे 2000 ते मेळटा. ते रेग्युलर मेळटा? हय. बंद जावंक ना मदीं? ना 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 ना. आनी आतां हांगा इलेक्शनाचो प्रचार चालू जाला मांद्र्या. सो कोण कोण उमेदवार येयल्या तुमकां मेळपाक? ना ना कोणूच येवंक ना अजून. अजून
मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडियाचो प्रवास सध्या पेडणे तालुक्या भितर चालू आसा. पेडणे तालुक्यांतल्या मांद्र्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी सध्या आसात आनी वाटेवयल्या प्रवासा भितर आमकां कांय यंग अश्यो चलयो हांगा मेळिल्ल्यो आसात आनी त्यो यंग चलयो तांचो पेराव पळयत जाल्यार खंय तरी ती क्रिकेटीक प्रॅक्टिसीक वता अशें दिसून येता. आनी यंग आशिल्ल्या कारणान यंग वोटर्स आमकां हांगा मांद्रेची मेळिल्ली आसा. आमी उलोवया तांचे कडेन, जाणून घेवया तांचें मत. बाय, नांव सांग तुजें? त्रिवेणी सावंत. त्रिवेणी, तुवें हाजे पयलीं वोट केला? ना, फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टायम वोट करता. सो फर्स्ट टायम वोट करता आसतना कितें फिलींग आसा तुका? एक्सायटेड आसा आनी फर्स्ट वोट सो चिंतून करतले. आफ्टर वोटींग अशें दिसपाक जायना की हांवें म्हाजें वोट वेस्ट घालेलें. सॅटिस्फायड आसता. ओके. सो फर्स्ट वोट तुजो प्रेशियस वोट आसा अशें म्हणटात. सो आतां कितें दिसता तुका, बींग अ यंग रिप्रेझेंटेटीव यूथ, तुका कितें दिसता की MLA कसो आसपाक जाय? एनर्जेटीक आसपाक जाय, युथाक सपोर्ट करपाक जाय आनी एज अ बिंग स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्साक इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय. चेड्यांकूच न्हू, चेडवांकूय फुडें काडपाक जाय. मांद्र्या ही तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. मांद्र्या भितर तूं आतां वोट करतलें. सो मांद्र्या खातीर तुका कितें डेव्हलपमेंट करपी MLA जाय? एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाय. कितें दिसता तुका आतां जेन्ना MLA उबे रावतात, कशा पद्दतीचे MLA कॉन्टेस्ट करपाक जाय? यंग आसपाक जाय आनी अवेलेबल आसपाक जाय. हांवें पयलां डॅडी बी खूब लायनीक रावता, तांकां खूब व्हडली लायन आसता अपॉयंटमेंट घेवपाक. सो अवेलेबल आसपाक जाय आनी प्रॉब्लम सॉल्व ना केल्यार जाता एटलिस्ट आयकून घेवंक जाय. तुमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर तूं फर्स्ट वोट करता. युथाक तूं कितें हें दिवपाक सोदता, संदेश दिवपाक सोदता? वोट जे तुज्या सारकेले यूथ आतां फर्स्ट टायम वोट करतले, सो तूं कितें सांगपाक सोदता? चिंतून वोट करपाचें आनी वोट फॉर हू डिजर्व्स. बाय, तुजें नांव सांग? म्हजें नांव सितारा. सो हेच्या पयलीं हांवें वोटींग केलां कळ्ळें. सो आतां दीस टायम म्हाका दिसता की बाबा कोण तरी बरो एनर्जेटीक, कोण तरी बरो निवडून येवपाचो कळ्ळें. सो आतां न्यू जनरेशन आतां एज पर द टायम आमी डेवलप जावपाक जाय न्हू. सो तशें चिंतपाक जाय. सो तशी न्यू थिंकींग आसपाक जाय. एक्चुअली म्हाका हांगा वोटींग ना, हांव हांगा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडना. खंय करता वोट? हांव पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण पेडणे तालुक्या भितर? येस, पेडणे तालुक्यानूच कळ्ळें. सो थंयसर सुद्दां म्हाका अशें दिसता की बाबा कोण तरी बरो वयर सरपाक जाय, जो लिडर आसपाक जाय. आनी लिडर म्हणल्यार जो लीड करता तो सगळ्यांक घेवन लीड करता असो कोण तरी आसपाक जाय कळ्ळें. आनी मेन म्हणल्यार आमी आतां स्पोर्ट्सान आसा. अशे कितलेशेच भुरगे आसतले जे कल्चरलान आसतली, मागीर स्पोर्ट्सान आसतली आनी बाकीच्या फिल्डान खंय ना खंय आसतली. आतां यंग तशेंच जाणटे आसा न्हू. सो तांकां सगळ्यांक घेवन जो फुडें वयतलो न्हू, जो फॉरवर्ड वयतलो, तो तसोच कोण तरी आसपाक जाय आनी आमी तशेंच वोट करतली. सो लास्ट टायम तुवें म्हाका सांगलें की तुवें लास्ट टायम फर्स्ट टायम वोट केल्लें एसेंब्ली इलेक्शनाक. सो तेन्ना कितें फिलींग दिसलें, म्हणजे वोट केले उपरांत जेन्ना आमदार निवडून आयलो, कितें फील दिसलें? वोट तुजो युजफूल जालो काय वेस्ट गेलो? तेन्ना म्हणल्यार कशें आसलें की तेन्ना कोण आमकां सांगपाक नासलो कळ्ळें, कशें बाबा वोटींग करप, कितें पळोवप. आनी फर्स्ट टायम म्हणटकूच कन्फ्यूज जावपाक जाता कळ्ळें. सो आतां खंय तरी दिसता की बाबा चेंज जावपाक जाय, डेवलपमेंट जावपाक जाय कळ्ळी. तोच आसो किंवा दुसरो आसो, पूण चेंज हो जावपाकूच जाय आनी यंग मायंड फुडें सरपाक जाय. माझें नाव खुशी परब. तूं खंय वोट करता, मांद्र्या काय पेडणे? मांद्रे. मांद्र्या. सो तुजें वोटींग केलां हाज्या पयलीं काय फर्स्ट टायम? ना, फर्स्ट टायम. सो कितें फिलींग आसा फर्स्ट टायम वोट करता आसतना? म्हणल्यार एक्सायटेड आसा आनी म्हणल्यार कोणाक करपाचें हें कन्फ्युजनूय आसा मातशें. ओके. सो तूं मांद्र्या भितर रावता. मांद्र्या खातीर तुवें डेवलपमेंट पळयला कसो जाला मांद्र्या डेवलपमेंट, आनी कितें जावपाक जाय अशें दिसता तुका? म्हटल्यार मांद्रे हो ट्युरिस्ट प्लेस आसा. म्हटल्यार बिचार बी आतां पळय न्यू इयर आसा न्हू, ते म्हटल्यार सेफ्टी बी कितें दवरपाक जाय न्हू, म्हटल्यार जास्त हें करपाक जाय. सो तुमकां ह्या टायमार रातचे भायर सरपाक भंय दिसता ट्युरिस्टांक लागून बी? हय हय, कित्याक जाणा ते पिवन बीन गाडी चलयता, खंयच्या खंयच गाडी चलयता. सो तांचेर कंट्रोल आसपाक जाय अशें दिसता? हय हय. ओके ओके. सो आतां तूं वोट करपाक आसतना कितें चिंतून वोट करतलें? वॉट हॅव यू डिसायडेड? कित्याक तुजो फर्स्ट वोट आसा. सो कितें डिसायड केलां, कशें चिंतून वोट करतलें?
जो जास्त म्हणल्यार स्पोर्ट्साक आनी एज्युकेशनाक इक्वल प्रेफरन्स दिता आनी ताका वोट करता. तुजें नांव सांग. स्नेहल पार्सेकर. स्नेहल, तूं मांद्र्या भितर रावता, इतलीं वर्सां तुमी आतां मांद्र्या वोटींग करता. कितें डेव्हलपमेंट जाला मांद्र्या भितर? डेव्हलपमेंट म्हणजे हांगा आमच्या देवळाचें सुशोभीकरण केलां. मागीर खंयचे बारीक बारीक ब्रिजीस केला. पण खरंच आमकां गरज आसा तें म्हणजे आमचें हॉस्पिटल, जे माजी मुख्यमंत्र्यान केल्लें आनी तें अर्दवट काम दवरलां. आनी थंय खरीच गरज आसली की पॅन्डेमीक इयरान की लोकांक आमकां खंयचे बांबोळे आनी खंय खंय धाडटाले, त्या पेक्षा थंय तांकां बरें हें आसलें, फेसिलिटी केल्ली जर तांकां आमकां लागीं बरें आसलें. सेकेंडली आतां बिचीस बीन आहात. ओके, मांद्रा एरियेन बिचीस आसा. हां, आनी कितें जाता आतां न्यू इयर पार्टी हे बीन चालू आसात. तर थंय आमकां अशें आमी जे त्या एरियेंतली जर आमी सुद्दां ह्या रस्त्यार कुशीतली रातची भायर सरता जाल्यार आमकां भंय दिसता. कित्याक ट्युरिस्टांचेर कंट्रोल ना. कित्याक सोरो पिता, ड्रग्स सोडटा आनी कितें करता. एक वेळ कितेंय घडूं शकता बायलां कडेन, तांकां सेफ्टी ना. मेनली पोलिसूय कंट्रोल करूंक शकना कित्याक कमी संख्या आसा म्हणून. तें जालें. तिसरें म्हणजे आतां मॅनिफेस्टो आसता. मॅनिफेस्टो दिता आमकां दर वेळेक की स्मशान भुमी करतले, स्मशान भुमी. आतां हे एका आसतलें तशेंच तें. पण कितें सांग, ती स्मशान भुमीक आतां वरां सोंपत आयले जाल्यार जायत ना. हां, जाल्यार तुमी पयलीं जर स्टार्टींग केल्लें जाल्यार तें जावं शकता आसली न्हू कामां. ती अर्दवट आसा. सो जशें तुमी म्हणलें की माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी तें हॉस्पिटल बांदपाक सुरू केल्लें. सो तें कंप्लीट जालें ना तांच्या नंतर? ना 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 सोपटेन प्रयत्न ना, प्रयत्नच करूंक ना. म्हाका अशें दिसता करूंक ना. ते त्या स्थितीनूच आसा. हय हय आसा. ओके. आनी मेन म्हणजे दुसरें आसलें तें आय टी हेचें आसलें की इलेक्ट्रॉनिसिटी म्हणून सांगलेलें पळय. थंय सुद्दां जर थंय तेंच्यांनी भार घेतलेलो जाल्यार हे युथांक म्हणजे नोकरी जे आमी सोदता पळय, गव्हर्मेंट हे जाय ते जाय, जर थंय डेवलप केल्लें जाल्यार आयज नोकरी मेळटली आसली लोकांक. आतां हांवूय शिकलेलें आसा आनी कोण आमच्या ह्या भागांत भुरगीं शिकलेलीं आसात, तांकां नोकऱ्यो जाय. जर तुमी हो आतां आमचो आमदार आसा तेणी कितें ब्लड रिलेशनानूच नोकऱ्यो लायिल्ले आसात. कळ्ळें. जर खरें गरजू कोण आसा पळय ताका दिवपाक जाय ती मेळना. खरें गरजेवंत आसता जो गरीब आहा. आनी मेनली कितें आहा खबर आसा की जे गव्हर्मेंट सर्वंट ऑलरेडी आसा, नोकऱ्यो आसात, तेंच्याच घरांनी नोकऱ्यो पावता. मागीर एका घरान दोन दोन. दोन दोन नोकऱ्यो. खरें गरजू कोण आसा, खरें गरीब आसा की ताका खरीच नोकरी जाय, ताका त्या मनशाक तेंच्यांनी दिवची आसली. सो आतां वोट करता आसतना तुमकां कशा पद्दतीचो उमेदवार निवडून आयिल्लो जाय मांद्र्या मतदारसंघ? आमी आतां 20 वर्सां आतां हे पळयल्या तेच आमदार पळयलात. आमकां नवीन चेहरो जाय, जो युथाक, जे भुरग्यांक, तरणाट्यांक जे आपले विचार मांडूंक शकता. आनी तेंचे यूथ असल्या कारणान तेंचे विचारूय बरे आसतले, आचारूय बरो आसतलो. तर तेंचे तशे टायप आमकां नवो चेहरो जाय. तेच लोक नाका, तेच नाका आमकां. आनी म्हाज्या हेतून जाल्यार अशें दिसण्यात येता की दिपक कलंगूटकर आसा तो यूथ आसा. कित्याक तो रुह स्पोर्ट्स क्लब तुमी आयकलां आसतलें, पळयलां आसतलें टीव्हीचेर बीन तुमी हें करता म्हटलें की तसलो आमकां एक आमदार म्हणून जाय. कित्याक तो आनी मेन म्हणजे तो खंयच्या गरजे केन्नाय कोणूय आफो तो वायट असो म्हणजे अशें तेणी केन्ना जिल्ल्या पंचायत सदस्य आसलो तेन्ना ते निवडून आयल्लो 2 फावटी. जर कोणी तेणी वोटींग सुद्दां करूंक नासली जाल्यार ताका त्या मनशान जर तांकां आफयलें त्या टायमार सुद्दां ते तांकां धांवतात. 15 वर्सां जालीं आतां गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणजे जॉब सोदता, पूण आजून ताका तर एक जॉब मेळना. म्हणून आतां कितें आतां टॅक्स म्हणजे ही रिक्षा भाडी मारता आतां हो. पूण भाडी मारूं नये म्हणून कितें ह्या जायना न्हू हांगा रे म्हणून. आतां सगळ्यां कडेन वचून पळयलें तर आजून तर कितें कामाच जायना म्हणटा. इतलीं वर्सां जालीं आतां. हांगासरलो जो आमदार आसा सोपटे तांकां मेळप जाला? मेळप जाला, करता म्हणून सांगता तो. पूण आजून ताका तर जावंक ना. सो तुमचे कितें अपेक्षा आसा की आतां तुमी परत वोट करपाक वतली, सो मांद्र्या खातीर तुमकां आमदार कसो जाय? मांद्रे आमकां आमदार कसो जावं म्हणजे आमची तरी एक तिगाय आमचे हे आतां आहात न्हू, म्हाजे 2 जाण डीर आनी एक म्हाजो मिस्टर, तिगय मेळा. ते सगळे प्रायवेटूच आहात कामाक म्हणटा. पूण तिगांतले एकल्याचे तरी कोणाचें काम करूंक जाय आसलें. पूण एकल्याचें जावंक ना म्हणटा काम आतां. पूण आमकां असो मनीस जावो की एक आमच्या काम करता तसो, एकल्याचें तरी जावंक जाय न्हू अशी इच्छा आमची आसा. कितें एकल्याचें तरी काम जावंक जाय म्हणून. आमची इतली वोटींग आहा, 9 वोटींग आहा आमच्या घरान.
म्हणून कोणाचे हेच ना एकट्याचे सुद्धा कोणूच आमच्या कानार घेयना कामात. ओके ओके इतली वर्सां तुम्ही आता मांद्रे रावता कितें डेव्हलपमेंट जाला देवळाचे एक काम केला. देवळाचे एक काम जाला ते पुढे हॉस्पिटल काय जावंक ना कोणाक कितें जाल्यार आहा तशें आहा ते हॉस्पिटल आमकां कितें प्रॉब्लेम जाल्यार आमकां आतां म्हापसा नाल्यार हितून वयचें पडटा न्हू जीएमसीन ओके हांगर कितेंच ना हयसून डायरेक्ट धाडटा ओके म्हापसा नाल्यार आजुलून सो तुमकां एक हॉस्पिटल व्यवस्थीत जाल्लें हय जाय आमकां जाय कित्याक भुरगीं आहात काय आहा न्हू कितें जालें जाल्यार व्हरपाक डायरेक्ट थंय व्हरा म्हणून सांगतात ते म्हापसा हांगासर सोय केली का बरें पडटा न्हू मातशें. बांदून बश्टे दवरून कितें फायदो ते कितें तरी मातशें हें करूंक जाय न्हू. तुमचें नांव सांग. माझे नाव सौभाग्यवती नयनी हरीश शेडगावकर. तुमी आतां मांद्र्या इतलीं वर्सां वोटींग करता पार्सेकर हांगासरल्यान मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आयले तेन्ना तांणी कितें डेव्हलपमेंट केलो आनी ताच्या नंतर सोपटे आयले सोपटेन कितें केलें आमचे पार्सेकर सर असताना त्यांच्यानी डेव्हलपमेंट केले पूण जेन्ना मुख्यमंत्री जाले ते खरेंच बरे आसलेले पूण तेन्ना जेणी कामां करपाक जाय आसलेली पळय सगळ्यांक घेवन जेन्ना पेडणे आमचे बॅकवर्ड म्हणून आमी पेडणे अशें म्हणटात पूण पेडणे आनी आतां खंय रावूंक ना सगळें आतां सगळी सारकेंच जाला पूण पेडणे जेन्ना म्हणटा आसतना तेणी पेडणे म्हणटाना आपले हितून मांद्रे कॉन्स्टिट्युएंसी आसलेले मुख्यमंत्री आसले तेन्ना सगळ्यांक हाती खाला घेवन तेणी काम करपाक जाय आसलें ते तेंचे मातशें कमी पडले आनी जेन्ना आमी तेंचे कडेन वयताले कितें कामां आसली जाल्यार आपूण सद्या सगळ्या आख्ख्या गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटालो पूण जेन्ना पेडणे कितें ते डेव्हलपमेंट करून आमी आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक तर हे सक्षम करपाक जाल्यार तेजे हातीन आसलेले तेज्या नंतर आमी जेन्ना बायलां पसून आमी खंयच्या आपल्या पांयार उबी रावंक सोदता जाल्यार बायलांक तेंच्यांनी उदरगत करपा खातीर जायत्यो स्किमी आसल्यो जायती गव्हर्मेंटाच्यो आसल्यो आमच्या पर्यंत कांयच पावयल्यो ना जे आतां ज्या सोपटे सरान पावयला तशें हेणी आमचे कडेन कांयच पावोंक ना आनी आयज बायलां आमी खंयच फाटीं रावंक ना ह्या काळांतल्यान आमकां कळोन चुकला. ओके सो सोपटेन कितें स्पेशल अशें बायलां खातीर केलें मांद्रेच्या सांगपाचें म्हटल्यार स्टार्टिंगच्यानूच सांगता जेन्ना सोपटे म्हणून पयलीं हो BJPचोच कार्यकर्तो आसलेलो तेच्या नंतर तेंच्यांनी ZP इलेक्शन निवडून येवन पेडण्याच्यान हें करत फर्स्ट तेंच्यांनी इलेक्शन लडोवन ते जिखले तेच्या नंतर हांगासर आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पार्सेकर सर आसलेले ते BJPक आसले आनी तांकां टिकेट मेळोंक ना तेन्ना परत तेंच्यांनी काँग्रेसीचे पर्याय केलो की आपूण काँग्रेसीन सोपटे सरान केलो की आपूण काँग्रेसीन वयतलो म्हणून सो काँग्रेसीन वयता आसतना जी तेज्या बरोबर कार्यकर्ती आसलेली BJPचीच पयली आसली थोडी काय सो मतभेद जालो पार्सेकरा भितर आनी तेंच्या भितर आनी जी कार्यकर्ती तेज्या बरोबर आसलेली ती तेज्या बरोबर रावली तेज्या वांगडा नासली ती तेज्या बरोबर गेली पूण तेज्या उपरांत आमी जेन्ना हेजें इलेक्शन जालें तेन्ना सोपटे काँग्रेसीक आसलेलो आनी पार्सेकर BJPक आसलो तेंच्यांनी ताका डिफीट करून म्हणजे बरो हाय मार्जिनान एक 7,000चे मार्जिन घेवन मुख्यमंत्र्याचेर हें करून सोपटे जिखून आयलो तेच्या नंतर ताका जायंट किलर म्हणून तो हे जालो आनी अशें दिसलें की काँग्रेसीन रावन ताका जेन्ना सरकार आसले BJPचे जो आपूण जेन्ना आपण हे जनते खातीर आपणाक जेन्ना काँग्रेसीन निवडून दिला खरो पूण आपूण ते जनते खातीर कितें करपाक जाय जाल्यार आपूण कितें तरी लोकां खातीर करपाक जाय डेव्हलपमेंट करपाक जाय खंय तरी आपल्या सगळ्या बायलांक जावं आपल्या जनतेक जावं आपले युवा पिढी आसा तांकां वयर काडपा खातीर तेणी एक पक्षांतर केले उपरांत तेणी BJPन केलो खरो पण ताका बाय इलेक्शन करचें पडलें बरोबर डिवेलप म्हणून विसरशी जाल्यार भरपूर डेव्हलपमेंटाची कामां केल्या बारीक रस्ते ते आतांच्या 2.5 वर्साच्या कालावधीन तेजे कडेन शक्य जाता जे वाटी वाय नासलेल्यो जावं कोणाक आनी प्रॉब्लम आसतालो वचपाक थंय पांय वाटेच्यो वाट्यो रस्तो तांकां डांबरीकरण करून दिलें जावं कोणाक अशें देवळा कडेन बरें सुबोशीकरण करपाचें काम तेंच्यांनी केलें थोड्यांचे धाल्याचे मांड म्हणून आमच्या गांव वाठारांत आसता ते सुबोशी करून तांकां सौंदर्यकरण करप तेंचे बरें तांकां अशें ट्युरिजमाच्या अंडर तांकां चॅरमॅनशीप मेळ्ळ्या उपरांत तेणी जाता तितके आपल्या पदरान ताका म्हणजे तांकां ब्युटिफिकेशन काम तेणी करून तेंच्यांनी दिलां. सो आतां सद्या जर तुमी पळयशात जाल्यार भाजपा खातीर टिकेटी खातीर दावेदार 2 जाण आसात सद्या मांद्र्या मतदारसंघा भितर माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी सद्याचे आमदार दयानंद सोपटे सो तुमकां कितें दिसता की भाजपा खातीर योग्य उमेदवार हांगा कोण आसा आमकां तर आतां योग्य उमेदवार आमकां दयानंद सोपटे भाई दिसता कितें तेणी पार्सेकरा परस कित्याक तेणी डेव्हलपमेंट केला बायलांक पासून जे आतां स्वावलंबन आमची स्कीम आसता ती
प्रत्येक गांवान वचून तेंच्यांनी घरातले तेजे आपले अर्धांगिनी सौभाग्य दिपश्री सोपटे हेणी घरा घरान वचून ग्रुप्स तयार केले आनी तांकां 30 हजाराचे जे ग्रुप्स करून ते स्वावलंबी स्वताच्या पांयार आपण उबे रावपाचे आनी तांकां ते सगळ्या जे आमचे मांद्रे मतदारसंघांचे पंचायती 9 आसा तेंच्या सगळे म्हणजे 210 जाणांक आत्तां हल्लीच आमचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हातान सगळ्यांक ह्यो ऑर्डरी पास करून दिल्यात तेंच्यांनी. माझे नाव रेश्मा सत्यवान कांबळी. हांव मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान म्हणजे पंचायत भाजी पारसेची. ओके. सो तुमकां कितें दिसता की सद्या मांद्र्या मतदारसंघा खातीर योग्य उमेदवार कोण आसा आनी डेव्हलपमेंट कितलो जाला मांद्र्या? आमचो उमेदवार म्हणजे आमकां सोपटे भाईच जाय. म्हणजे डेव्हलपमेंट म्हणटकच सांगलें आमचे नयनी मॅडमीन तशें आमच्या भाईन आमकां म्हणजे सामकें आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी सारकें ब्युटिफिकेशन कितें देवळांचें बी कितें करपाचें सगळें केल्लेलें आसा. आनी बायलां खातीर स्किमी चडशे इलेक्शन म्हटल्या कारण बायलांचे सपोर्ट चड आसता न्हू, तेका लागून बायलांचे स्किमी सगळे तेणी सगळ्यांक पावयल्ले आसा. तो हे म्हटल्यार बायलां म्हटल्यार आतां पळय आमी प्रचार घर घर चलो जे चालू आहा आमच्या बाईचे, आमी थंयच्यान आतां बाईन आमकां सांगलां कित्याक तुमी बायलांचे सपोर्ट आपल्याक जावो म्हणटकच तुमी बायलांक चडशी एकठांय करा, तुमच्या ग्रुपांचे कितें आहा ते आपल्याक प्रॉब्लम तुमचो कितें आहा तो आपल्याक येवन सांग, हय आपूण सॉल्व करता येवन सांगला. तशें तेंची मिसेस थंय आमकां कितें हें करिना, आमकां सपोर्ट आहा बाईचो. आनीक कितें मांद्र्या भितर जावंक जाय अशें दिसता तुमकां डेव्हलपमेंट? परत जेन्ना आमदार खंयचो तरी निवडून येतलो तेन्ना ताणें कितें डेव्हलपमेंट करचो मांद्र्या खातीर? डेव्हलपमेंट चडसो आमच्या भाईन केल्लोच आसा. कितें आतां चडशें म्हणजे खंय खंय फुटपाथ आसा कितें करूंक ना जाल्ले म्हणजे प्रोसेस चालू आसा तेंचो, ते जातले आमकां खबर आसा जातले म्हणून. चडशे रोडांचे प्रॉब्लम आनी उदकाचो प्रॉब्लम आसचो लोकांक आसा, हय तो सॉल्व करतलो 100% आमकां खबर आसा. ते देवूळ केले, धाल्याचो मान आमचो केलो, आमचें देवूळ केले अशें तेणी केले. आनी आमकां महिला मंडळानय सगळ्यांक हें करून दवरलें. स्किमी सगळ्यो पावता गव्हर्नमेंटाच्यो? पयशे बी ते गृह आधार बी सगळे पावता तुमकां? पावता. ओके. हांगासरलें हॉस्पिटल सद्या पूर्ण स्थितीन आसा काय अपूर्ण स्थितीन आसा? एक्चुली पूर्ण जाल्लेले आसा म्हटल्यार एक थोडे कितें म्हणटा ते सिस्टम मशिनरी तेंची थोडी पावोंक ना म्हणटा. डायलिसीस युनीट तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो आसा. म्हणजे आमकां पयलीं म्हणटा कितें म्हणटाले हांगा प्रायवेटान वयतालीं नाल्यार बांबोळे तरी रावतालीं न्हू, नाल्यार ते आतां हे म्हणजे प्रॉब्लम सॉल्व जालो. हांगा डायलिसीस चडशे पेशंट कितें किडनीज पेशंट आनी कितें कसले कसले आसता ते डायलिसीस युनीट तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो आसा. तितले हॉस्पिटल चालू आसा? हॉस्पिटल पेशंट वता हॉस्पिटल? हय हय पेशंट वयता तशें आहा, सगळें चालू आसा. हय पूण उद्घाटनूय केल्लें आसा हॉस्पिटलाचें? हय सगळें उद्घाटन बी आमी गेल्ली पासून आमकां खबर आसा, आमी गेल्ली उद्घाटन केल्लेलें आसा. हय जस्ट अपूर्ण कितें उरलां हॉस्पिटलाचें? अपूर्ण अशें कांय उरोंक ना, तशें जालें कंप्लीट जाल्लें आहा. फक्त तेंची मशिनरी पावता म्हणटा आनी 2022 म्हटल्यार आमचें सगळें कंप्लीट जातलें. आमी उद्घाटन परतें व्हडलें म्हणटा तो इनॉग्रेशन आमी करतलीं आनी स्टार्ट करतलो हॉस्पिटल आमचें व्हडलें. अशें तुमकां हाणें सोपटेन सांगलां? हय हय आमकां आश्वासन दिल्लें आसा, आमकां गॅरंटी आहा ते करतलेच म्हणून. ओके. सो आनी एकदां परत धमाकेदार उद्घाटन जातलें? हय हय जातलें. मतदार राजा लेडीज स्पेशलाचो आमचो प्रवास आतां सद्या पेडणे तालुक्या भितर चालू आसा. पेडणे तालुक्याच्या मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी सद्या भोंवतात आनी पेडणे तालुक्याचें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हें मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर येता. आनी हांगासरल्या बायलां कडेन आमी उलयतना, हांगासरल्या लोकां कडेन आमी उलयतना आमकां अशें कळून आयलें की हांगासरल्या मांद्र्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचें उद्घाटन जाल्लें आसा. सद्या आमी मांद्र्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान, पेडण्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पडटा थंय आमी सद्या पाविल्लीं आसा. आनी सद्या आमी हांगा उबी आसात आयुर्वेदीक ओपीडीच्या भायर. आनी हांगा सद्या भितर भुरग्यांचे चॅकअप चालू आसा. आनी मुद्दाम आमी हांगा एक रावंड मारया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचो एक रावंड मारया आनी जाणून घेवया उद्घाटन केल्लें नव्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सद्या हांगा कशें आसा तें. पेडणे तालुक्याच्या लेडीज स्पेशल मतदार राजाच्या मांद्र्या मतदारसंघाच्या दौऱ्याचेर आमी सद्या आसा. आतां कांय वेळ पयलीं आमी भायली बाजू पळयली कम्युनिटी हेल्थ सेंटराची हांगासरल्या, जाचें ऑलरेडी उद्घाटन जाल्लें आसा. भायली बाजू ही चकचकीत दिसता. ताच्या उपरांत आमकां
सायडीकूच ताज्या मेळ्ळी ती आयुर्वेदीक ओपीडी जंय आतां सद्या भुरग्यांची तपासणी चालू आसा तिवूय बी तितलीशी बऱ्या स्थितीन आमकां दिसूंक ना. आयुर्वेदीक ओपीडीच्या फाटल्या बाजूक म्हणल्यार मेन जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटराच्या फाटल्या बाजूक ही बिल्डींग आमकां हांगा दिसून येता जी अजुनूय पूर्ण जाल्ली ना आनी ताज्या अलीकडे ताज्या कांय समोर हांगा थोड्योश्यो हे रूम्स कशे आसा आनी त्या रुम्साची बी परिस्थिती तितली आमकां बरी दिसून येना. फाटल्या बाजूक जी इनकम्प्लीट बिल्डींग आसा ती अजून कंप्लीट जाल्ली ना आनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगासरलें जें अर्देंच चालू आसा आनी जो थोडोसो भाग जो उद्घाटन केल्लो आसा तोच भाग कार्यरत आसा. फाटलो भाग अजून कार्यरत जाल्लो ना. आमी सद्या आसात पेडण्याच्या सामाजीक आरोग्य केंद्रांत जी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पडटा. आमी कांय शॉट्स तुमकां हांगा प्रत्यक्ष दाखयतात. हांगा आमकां दिसून येता सामाजीक आरोग्य केंद्राची परिस्थिती. कम्युनिटी हेल्थ सेंटराची ह्या फाटल्या बाजूची बिल्डींग ही आमी हांगा पळयल्ली आसा आनी सद्याची परिस्थिती अशी पळयत जाल्यार अशें दिसता की अजुनूय कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचें हांगासरल्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचें काम चालू आसा आनी हांगासरल्या रहिवाशांची हांगासरल्या लोकांची मागणी आसा की जाता तितले बेगीन हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पूर्ण करचें आनी हांगासरल्या लोकांक जाता तितल्यो आधुनीक सोयी सुविधा कंप्लीट करून हांगासरल्या लोकांक जाता तितल्यो आधुनीक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो. कारण आमी कांय लोकां कडेन उलयलीं, कांय बायलो आमकां अशें सांगतात की बारीक सारीक गजालींक तांकां GMCन वचचें पडटा, म्हापशां वचचें पडटा, तेन्ना हांगासरलें हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बेगिनांतले बेगीन पूर्ण जावपाची गरज आसा. तुमचें नांव? श्वेता विष्णू नायक. म्हाका सांग श्वेता, सद्या मांद्र्या आतां तुमी वोट करतली, सो कितें डेव्हलपमेंट जाला मांद्र्या भितर आनी कितें जावंक जाय अशें दिसता? अजून तशें कांय जावंक ना. डेव्हलपमेंट म्हणजे भुरग्यांचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय मॅडम. जॉब ना, भुरगे सगळे शिकलेले आहात आनी ग्रॅज्युएट भुरगे आहात, इंजिनियर आहात, ते सगळे बेकार आहात. सो आनी कितें जाल्लो आसा डेव्हलपमेंट मांद्र्या? मांद्रा तसो कांय जावंक ना. ते पयलीं पार्शेकाराच्या टायमार जाल्ले पळय ते आतां फॉवर्ड जाला फुडें. न्यू अशें कांय ना? न्यू अशें कांय ना. सो तुमकां कितें दिसता की कशा पद्दतीचो कॅन्डिडेट तुमी पळयता मांद्र्या खातीर, कशा पद्दतीचो आमदार? आमकां आमदार म्हणजे लोकांचें आयकोन घेता ते आनी सपोर्टींग जाय. चडे अडचणीन कितें आतां लोक वयतात तेच्या कडेन तेचे समस्या आयकोन घेवंक जाय. सो तुमच्या दृश्टीन कोण योग्य असो दिसता तुमकां सद्या? आमच्या दृश्टीन आतां 3.5 वर्सां जालीं आतां सचिन वावरता पळय. कोरोनाच्या टायमार सिलिंडर दिले लोकांक मेळ्ळो वचून, लोक दारां धापून वाचले पळय तेन्ना सगळ्यांच्या दारांनी वचून तो मेळ्ळो तांकां. तुमचें नांव सांगा. म्हजें नांव वंदना हरमलकर. वंदना, आतां मांद्र्या भितर तूं वोटींग करता, इतलीं वर्सां जालीं, कितें डेव्हलपमेंट जाला मांद्र्या भितर? डेव्हलपमेंट अशें जाला पण रस्ते थोडे जावपाचे आहा आनी म्हणजे बायलां खातीर बीन अशें कितें तरी करपाक जाय अशें आहा. पूण बायलां सगळीं घरानूच आसता न्ही. भुरग्यांक खंय काम ना न्ही. लायता म्हणून अजून पर्यंत काम ना. आतां फुडें पळोवया काम कितें लायता तो. सो आतां तुमी कितें डिसायड केलां? आमी आतां ह्यान फुडें आतां रावल्या वगीत खंय ह्या करतलो तो बता. कंपनी बीन जाल्ले आसता काम जाय म्हाज्या भुरग्यांक इतकेंच मागता. भायलेच लोक येवन कामांक रावता आनी हांगासले गोंयांतले आहा ते म्हणजे रिकामी जाता. सगळे भायले UP बिहारी असे सगळे भायले हाडटा आनी कामां करता. परत ते जागे हे ते सगळे भायल्या लोकांक हाडून हांगा हे करता. आमचो गोवा येदोसो आहा ल्हान, पण ते भायले लोक हांगा रावन आपण मागीर गोंयांतले लोक खंय वचपाचे मागीर तशें. सो तुमचें म्हणणें आसा की गोंयच्या भुरग्यांक नोकरी दिया. गोंयच्या भुरग्यांक दिया आनी ते कंपनी गोंयांतल्याच भुरग्यांक लाया, थंयसलेच लाया, लागींचे लाया अशें. लांबचे न्हू गोंयांतलेच, पूण भायले हाडूंक नाका अशें. आमच्या भुरग्यांक काम मेळ्ळें काय आमकां सूख न्ही. आमी सद्या बेकार आहा घरान. जाणटो आहा तो जाग्यार आसता. आता जे आमी वस्तू खातली म्हणजे तांतयां म्हण, फ्रुट्स म्हण, जे श्रीमंताय त्याच रेटीन खाता, गरीबय त्याच रेटीन खाता. ताका लागून गरीबाक लागून कितें तरी तेंच्यांनी करूंक जाय न्हू
तशें काय तर धंदो दिवंक जाय न्ही भुरग्यांक म्हज्या आनी आमकां काय तरी मदत करूं घरान ओके बसून आहा तेका ओके इतक्यात आमचें म्हणणें तुका गृह आधार बी त्यो सगळ्यो स्किमी मेळटा ना गृह आधाराची ना पयशे तेका मेळटा 2,000 घरकाराक घोवाक येता कितें जाता बसून आहा तो आमच्या तुया गांवान जी ती इलेक्ट्रॉनीक सिटी जी हें करपाची आसली चालू करपाची ती बेगीनच जावपाची इतलोच आमचो म्हणजे आमच्या गांवांतल्या भुरग्यां खातीर जावं बायलां खातीर तेचो खूब उपयोग आसा कामाक लागतली ती तेंच्यांनी बेगीन स्टार्ट करपाची आनी आमच्या गांवांत परत तुये गांवांत परत हॉस्पिटल एक न्यू बांदला तेचें काम अजुनूय इनकम्प्लीट आहा तें मातशें बेगीन कंप्लीट करपाचें आनी तें चालू करपाचें इतले म्हजे उद्देश हॉस्पिटलाचें उद्घाटन केलां पूण तें जावंक ना उद्घाटन केलां पूण तें अजून चालू करूंक ना न्हू म्हणजे तेचें काम चालूच आसा अजून म्हणजे हॉस्पिटल अजून जशें चालू करूंक ना तें चालू करपाचें बेगीनांतल्या बेगीन तुमचें कितें म्हणणें आसा हॉस्पिटल चालू करूंक नासतना उद्घाटन केलां अशें तुमच्याच गांवचे लोक दाखोवपाक केला आतां राजकारण जवळ लागीं येयला तेका लागून तेंच्यांनी आतां तें नुस्तें चालू केलें म्हणजे डायलिसीस अशें चालू केलां हय पण फूल हें करूंक ना आणि आमच्या गांवान आमच्या अंडर बरेचशे ग्रूप आसात ते ग्रूप कसले तरी फॅसिलिटी घेवन आपल्या पांयार उबी रावंक शकता तेका लागून आमचो जो आमदार आसता तेणी तेंच्या कसले तरी तांकां ट्रेनिंगे दिवपाचे त्या ट्रेनिंगेनसून ती कसले तरी बिजनेस आपूण करूंक शकतात आपल्या पांयाचेर उबी रावन आनी तांकां अशें कितें कितें मागीर ते स्टॉलां घालूंक शकतात आनी खंय तरी सरसाक वचूंक शकतात पूण तेंच्या कडेन ट्रेनिंगूच ना आयडियाच ना तांकां जाल्यार ती कशी कितें करतली सो तुमचें म्हणणें आसा की तांकां ट्रेनिंगे दिवपाच्यो कसले कसले डिपार्टमेंटानसून एग्रीकल्चरानसून जावं आनीक खंयच्या डिपार्टमेंटानसून जावं ते ट्रेनिंगे तांकां मेळोंक जाय न्हू आनी कितें गव्हर्मेंट कितें करता सगळेच काय गव्हर्मेंटाच्या कामाक ना तांकां जाय तसले फॅसिलिटी दिता प्रायवेट कामाक आसतले पगार कमी आसता तो आपल्या घरांचे पळयतलो कसले लोन काडले जाल्यार ताका इंट्रस्ट चड आसता गव्हर्मेंटाक इंट्रस्ट कमी आसता आतां न्हू म्हजें नांव स्मिता देवानंद मांद्रेकर हांगा हरमला रावता हांव मदला वाडा सो आमकां सद्या आतां स्कीम मेळटा न्हू हेची गृह आदाराची सो आनी कितें कितें येवपाचें आसा म्हणून सांगलां आनी हांगा रस्ते आमचे पूल हे आमचे सोपटेन भाई सोपटेन हेणें अशें आमकां एक हे बांदले मिनी ब्रीज बांदले आमचे हांगा कोरकणांतलो एक ब्रीज हे केला इंटरनल रस्ते अशें केल्या आनी कान बांदले अशें वयता थंय आनी आतां सद्या BJP आसा म्हणजे आमकां एक स्कीम गृह आदाराची एक बायलांक बऱ्या पैकी एक हे मेळ्ळी न्हू आधार कसो आनी आमची अशी इच्छा आहा की एक बेकार कोण आसात तांकां एक काम धंदो मेळचो आनी एक बऱ्या पैकी स्किमी जावच्यो उदकाचो हांगा प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जावपाचो कित्याक एक मे म्हयनो मार्च एप्रील येयलो काय आमचे हाल जाता उदकाचे सो तेजी डेवलपमेंट जावपाचें अशें म्हाका दिसता आनी बऱ्यो अशें कितें तरी एक स्कीम येवच्यो आनी असो लाभ घेवचो आतां तुमी हरमलान रावता सो हरमल पळोवंक गेल्यार ट्युरिस्ट स्पॉट आसा ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसा तो हांगा कितें अशें बरें ब्युटिफिकेशन जालां अशें दिसता ट्युरिस्टांक खातीर हांगा आतां एक बीच सायड बीन अशी बरें म्हणजे एक सुदारणा जाल्या की पयलीं घाण आसताली आतां तशें आसना ते क्लीन करतात एक होमगार्ड हे आसता स्विमींग हे करता कोणूय होमगार्ड बीन आसा अशें म्हणजे त्यो फॅसिलिटी जाल्यो आनी जे कोण कोण बिजनस करता तांकां बऱ्या पैकी ट्युरिस्टांक लागून बिजनस जाता एक थोड्या लोकांचे पोटां तरी भरता ट्युरिस्ट येता हॉटेलां आहा सो हॉटेलांनी तेंच्या खातीर जे आमचे हांगासले कोण कोण कामाक वयता तांकां कितें मातशें इम्प्रूवमेंट जाता न्हू तेंच्या भितर सो आनी बिचीस बीन आतां बऱ्या पैकी क्लीन आसा पयलीं कितें वयता थंय घाण आसताली आनी कितें आसतालें सो न्ही तो रोड एकदम म्हणजे डेव्हलपमेंट करून गार्डन
वचपाक येवपाक वचपाक लोकांक पांय वाडयले तो ब्रिज केला बरो आनी ट्युरिस्टां लागून ओके ते एक बरें केलां तुमी. हो तुमकां कितें 2 वर्सां त्रास जाले आनी आमदारान कितें हेल्प केलो त्या टायमार? हेल्प सगळ्यांक लोकांक तांदूळ दाळ अशी जे गोरवांक वखदां सगळ्यांक तेन्ना दिलें आमदारान सोपटे बाई. आनी आतां सद्या उदक लायट बी कशें कितें फेसिलिटी आसा? उदकाचेच प्रॉब्लेम लायट आसा बरोबर केन्नाय वयता तें नाका पूण उदक सारकें येना आनी मे एप्रील म्हयन्यान एकदम लोकांक त्रास जाता 2 म्हयने तर सामके त्रास तें उदक आदी पयलीं जावंक जाय उदक व्हेरी इम्पॉर्टंट न्ही. आनी ट्युरिस्ट हांगा येता ते वागतात बी कशे? बरें वागता ना कितें ना करना बुरशेपण म्हणजे गोव्यान बुरशेपणां करपाक दिना खंय कोयर बी आसलो जाल्यार तेका डस्टबीन सांगता त्या डस्टबिनान घाल गोवा म्हणजे रोड बीड क्लीन आसूंक जाय भायले लोक खूब आनी येता. रातच्या टायमार हांगा पुलीस बी आसता कारण तुमची बायलां तुमची भुरगीं तुमची धाकटी चलयो तुमी बायलां भायर भोंवता तेन्ना सेफ्टी मेळटा तुमकां पुलीस बी आसता? आसता आसता रातच्या 2 12 अशी केरी वयता न्हू हांव म्हजें शॉप आसा न्ही केरी वता केरी साकून डायरेक्ट सकयल वता पुलीस आसता सेफ्टी आसता सगळें. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव समीक्षा शेटगांवकर. समीक्षा सद्या आतां इलेक्शनां लागीं पावल्या सो कितें सांगूंक सोदता तूं ह्या इलेक्शना बद्दल कितें डेव्हलपमेंट जाला मांद्र्यां कितें जावंक जाय? हे इलेक्शना बद्दल हांव अशें सांगता की आतां गेले कितलीं वर्सां आमी पळयता पळय CM जावन गेला MLA जावन गेला पूण डेव्हलपमेंट कितेंच ना जेन्ना ते कितें करपाक येता पळय आमच्या कडेन तेन्ना तांकां वोटींग बी जाय आसता पण तेन्ना आमकां सांगता ती तुमकां आपूण हे हेल्प करतले हे करतले ते करतले आमी तेंचें सगळें आयकता कित्याक आमकां एक आशा आसता की ते आमकां फुडें तरी गरिबांक कितें तरी हेल्प करतले म्हणून जाल्यार हेच्या पयलीं CMांनी अशें आमकां कितें हे करूंकूच ना. CM म्हणजे पार्सेकारां हय ते सुद्दां आमी तेचे कडेन गेल्लेली सुद्दां जाल्यार करता म्हटलेलें आनी आमची कामां कितें जावंक ना आमी हेचे कडेन गेली पण हेणीय कितें करूंक ना बट आमी जिताक वळखा सुद्दां नासली पण तेच्या कडेन 1 टायम आमी गेली जाल्यार आमची कामां सुद्दां तेणी केल्या कित्याक हय जी दारोलकरान आनी आतां कोणी आसा पळय गरीब धाकटो तेंची कितें जर ताका कोणी सांगलें सुद्दां न्हू जाल्यार तो आपूण स्वता वचून विजीट मारता. एक अशी आनी तो हो यंग लिडर आहा जो आमच्या मांद्र्यान की जो कोणी करूंक नासलेले पळय ते तेणे भुरग्यां खातीर कितें तरी करून दाखयलां अशें आतां हांगा हालीं क्रिकेट जाला पळय सगळें अशें कितें तरी भुरग्यां खातीर तो करता अशें. सो तुमी कितें म्हणूंक सोदता की लायक जीत आतां सद्या MG खातीर उबो आसा सो त्या बाबतीन कितें म्हणपाचें आसा की तो MG पार्टींतल्यान उबो रावला तुमकां ओके आसा? आमकां ओके आसा आमकां ओके आसा कित्याक पयलींच्यान शिव हो आमचो हे आहा पक्ष सो आमकां बरें दिसता की BJP येयले काँग्रेस येयले पण आमकां एक MG पार्टी आतां आमकां न्यू कितें तरी परतान पयलींची आमकां आतां परतान एक करपाक म्हणजे इच्छा आहा की जीत कितें तरी MGचें नांव वयर करून दाखयतलो ही आमकां सारकी गॅरंटीड आसा की जीत आमकां कितें तरी डेव्हलपमेंट करतलो मांद्र्यान. ओके आनी सोपटेन कितें ह्या 5 वर्सांक डेव्हलपमेंट केलें कित्याक तुमी आतां आरांबोल एरिये भितर रावता आरांबोल इज अ ट्युरिस्ट एरिया सो ह्या ट्युरिस्ट एरिये भितर कितें डेव्हलपमेंट जाला सोपटेन केला? अहें तर हांव सांगता सोपटे खातीर की आमी तेका फाटीं रोडा खातीर सांगता तुमकां तुमी पळोवंक शकता हे सायडीन नजर मारूंक शकता की आमकां एक वार्ड ना सामकी ती वार्ड आमी तेका कितली 5 वर्सां जालीं सांगता की आमकां वार्ड करात आमकां कोण वाटूय ना आमकां लायटीचे पोल सुद्दां ना सो आमी हेचे केबलाचे वायरी घेवन हे केल्या पावसान हे गेले पावसान आमचे सारके सगळे सायक्लोन सगळे वायरी पडल्या कोणी येवन पळोवंक सुद्दां ना आमकां की कितें जालां कितें आमी भुरग्यांक पावसान आमी सगळे ब्लॉक करून भुरग्यांक स्कुलाची सुद्दां दवरतालीं पूण कोणी आमकां येवन विचारूंकूय ना की कितें तुमचें कशें तुमी येतात कशें कोण पळोवना जेन्ना इलेक्शन टायम आसता पळय तेन्ना येतात. तेच्या उपरांत जीत भाईन 2-3दां येवन पळयलां सो तेणी सांगलां जेन्ना आपूण निवडून येतलो पळय तेन्ना पयलीं हांव तुमचो रोडाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. आमी गेल्या सायक्लोन वखदां ते वायरी पडलेले सो आमी सांगलेले तांकां डिपार्टमेंटाच्या मनशांक सो ते आमकां म्हणपाक लागले हे मेन रोडाचेर एक खांब्याचे लायटी आहा पळय ते आमकां रायड आहा करपाक हे पोला हेचे ते केबलांचे वायरींचे आमकां रायड ना म्हणपाक लागले ते आनी कोण येवनूय करूंक ना मागीर आमीच सगल्यांनी ते हे बी हाडले मानीचे बांबू बी हाडले आनी ते वयर बेश्टे करून दवरला लायट चालू आसतना सो आमकां इतलेंच जाय
आमकां हे वायरीचे मातशें कितें तरी कोणी करूंक जाय वाटेचे दिवंक जाय कित्याक रातचे पळय जर भुरगीं बी येतात आमी जनावरांचे बी कितें सांगूं येना न्हू आमकां मेन म्हटल्यार रोडाचे आनी हे वायरींचे लायटीचे वायरींचे थँक्यू. मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडियाचो आमचो प्रवास पेडणे तालुक्या भितर चालू आसा आनी पेडणे तालुक्यांतल्या मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सद्या आमी आसात. मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या पालये ह्या गांवांत आमी सद्या पाविल्ली आसा आनी आमी हांगा सद्या आसात पालये गांवांतली मानस हांगा आसा थंय आमी आसात सद्या आनी हांगासरल्या शेतकार बायलां कडेन जेन्ना आमी उलयली तेन्ना त्यो शेतकार बायलो आमकां सांगूं लागल्यो की हांगा एक प्रॉब्लम तांकां फेस जाता तो म्हणल्यार ही मानस जी आसा ती वर्सान वर्स फुट्टा आनी मानस फुटिल्ल्या कारणान जे खारें उदक आसा तें सगळें भरून ताच्या शेतान खारें उदक मिक्स जाता आनी शेताचें सगळें पीक तांचें पिड्ड्यार जातात. तात्पुरती दुरुस्त जाता ही मानस ती शेतकारां आपली कंप्लेन घेवन वतकर हांगासर सरकार तात्पुरते तांची मानस दुरुस्त करून दिता पूण परत दर वर्सा मानस फुटपाचो हो प्रकार चालूच आसता. सद्या आमी हांगा मुद्दम जावन हांगा मानस जी आसा ती तांणी कंप्लेन केली शेतकार बायलांनी ताज्या नंतर आमी मुद्दम ही मानस हांगा पळोवपाक हांगा आयिल्ली आसा आनी आमी मुद्दम तुमकां ही मानस जी आसा ताजो ते आमी मुद्दम दाखयतली कशा पद्दतीन फुट्टा आनी खंय उदक कशें खारें उदक तांच्या शेता भितर मिक्स जाता तें. मानशे ही कितें जालें फुट्टा वर्साचे वर्सा ताका आमी कितें करपाचें तुमी कितें तें करा अशें न्हू ह्या भुरग्यांनी आतां म्हाका कितें करपाचें ते मानशेक सरकारान कितें तरी करूंक जाय फावता तें न्हू आमी कितें भरता शेतां पिड्ड्या जातात मानशाचें उदक भरता आनी शेतां पिड्ड्या जातात शेतांनी घुसता उदक हय वयर ताका चडटा हय बांदाक तेंकता उदक वयर पावसान 2 हवरां येतात 2 उदक चडटा हय आनीक ना मागीर शेतां मागीर कितले ते बुडून खार भरता वचना खार ती भरपूर पावस लागलो जाल्यार वयतना जाल्यार उपाना ती ते खार तशेंच उरता हय खार तशीच उरता शेतां पिड्ड्या जातात रोयल्ली आनीक कितें करतले मागीर कितली वर्सां जालीं आतां अशें जायत आसा अशें जाता आतां खूब वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं अशें जाता मागीर आतां तुमी शेताचें तुमचें इतलें नुकसाण जाता मागीर तुमी हांगासरलो आमदार आसा पळय सोपटे ताजे कडेन वचून तुमी सांगूंक ना अशें प्रॉब्लेम जाता ते सांगूंक आतां कोण आहात न्हू जाय फुडें सरतात आनी ते करतात वचून सांगतात मागीर तो कितें म्हणटा तो आतां कितें म्हणटात ते जाणा ते आमकां खंय दितात पटोवन आमकां दिनात न्हू ते कितें करतात तेतून मागीर आमी रोयता लोमता हय ते करतात बघून फुडें सरां मानशी सुद्दां बांदतात ही ती जायना सारकी फुट्टा उदक इले काय दर वर्सा अशें जाता दर वर्सा व्हडलो पावस येयलो काय जाता सगळें बांद बी लिपता उदकान शेतांनी उदक चडटा वयर सादारण आतां इतलें नुकसाण तुमकां जाता मागीर तुमी कितें करता अशें नुकसाण जालें की भरून उरलें कितें करता मागीर तें उदक वचना उदक गेलें तरी खार वचना खार तशीच उरता न्हू खारें उदीक तें मागीर वचना मागीर कितें करतले उपलेले शेत पिड्ड्या जाता ती मागीर रोयतले दोनदा रोयनात न्हू अशें करतात बी आसलें कोणा कडेन जाल्यार व्हरतात मागान परत उपतात परत उदक येता हय ना परत 1-2 हवरां येतात व्हडले आनीक ना मागीर ते खार उरता थंय खार उदकाचे खार उरलें की माती पिड्ड्यार माती पिड्ड्यार आनी रोयल्लें पिड्ड्यार जाता गव्हर्मेंटान रस्ते सारके करपाचे आनी मानशेचे मानशे बांदून दिवपाचे
मागीर ताका आमी घालता मात माणसो ह्यो फुटतात न्हू ते बाजारान घाल दिवच्यो आनी हे रस्ते सारके करपाचे खाचीक पडलो कोणा हे जाल्यार खंय गेलो सकयल गेलो सकयल उदक आहा थंय पडलो गेलो सकयल. बीजेपीचे एका वयतात काँग्रेसाक वयतात काँग्रेसचे बीजेपीक वयतात मा बीजेपीक गेले काय सांगतात का काँग्रेस बरो ना आनी काँग्रेस गेले का बीजेपी बरो ना अशें अशें सांगता आनी परत तेतूनच भितर वयता आनी गरीब लोक थंयच मारता मागीर गरिबान मारपाचो गरिबाक लाय तूं कामाक लाय तूं खंय हांव कोण कामाक येना आनी खेकात ना आहत शिकान इतकी 15 शिकान आहत घरा कडेन भुरगे मागीर कोण लायना. तू रावता खंय? हांव हांगाच रावता आतां म्हाका 50 वर्सां जालीं हांगाच आहा. वाड्याचें नांव सांग. वाड्याचे आमचे गाडाचो वाडो. माद्र्या केरी गाडाचो वाडो. सो हांगा तूं आतां इतकी वर्सां जालीं रावता केन्ना डेव्हलपमेंट जाला कितें विकास जाला? ना कसलोच जावंक ना. ह्याच्या आदी एक 30-40 वर्सां जाली ह्याच्या आदी जो आमचो ह्यो आसलो मिलिंद देसाय सरपंच त्या वक्ता तरी आमकां आमचे खंय खोपी आसल्यो काय आसल्यो बारीक बारीक रस्ते केले बारीक बारीक तेणी घरां केली. आतां जाल्यार ह्या 40 वर्सां फुडें आमकां कोणीच काय दिवंक ना आनी करूंक ना. कर तूं भुरग्यांक तुमच्या लाय तूं कामाक तुमची घरां दितू ह्या दितू कोण दिता आमकां कोण दिना त्या वक्ता आमी घालतो तांकां. मागीर आतां तुमचो आमदार जो आसा सोपटे तो आतां सरकारा भितर आसा बीजेपी भितर आसा बीजेपीचें सरकार आसा ताणें कितें एप्रोच म्हणजे तुमच्या संपर्कान आसा तो? आतां कसो करतलो आतां हेच्या फुडें आतां सद्या आतां आमदार आहा न्हू हेच्या फुडें आतां काय करतलो आनी आतां आमकां कसो करतलो. 5 वर्सां केलें कितें डेव्हलपमेंट? काय करूंक ना आमच्या काय करूंक ना वाड्यार कांयच करूंक ना. तेणी तरी मातसो काय तरी हें केलां भुरग्यांक मातसो लायले तेणी पाचेकारां तेणी एक 2-3 भुरग्यां आमच्या वाड्या भितर खेका बारीक बारीक कामांक लायली अशी. तूं 500 रुपया दिले म्हणा ना आमी आमचे हात पांय बडयतो आनी खातो न्हू आमी एक गरीब पार्टी. ते 500 दिले 200 दिले हे 200 घ्या हेका मारा शिक्को 500 आमी आपली भुलतो आनी वयतो. आतां हे खेपे परत समजा ते आयले उमेदवार परत तुका समजा 500 रुपया तूं सांगता त्या भशेन जर तांणी पयशे दिले कितें करतली? परत तेच करतली? म्हाका जर सुचता न्हू तेकाच बी मारतली. कोणाचें आयकची ना कोणाचो ना पूण ते आमी 500चेच जगा न्हू जगतू मागीर तेच म्हणजे तुमी ते 500 रुपया 200 रुपया दिता ते पावता तुमकां कितके दीस पावता? तेच सांगता त्याच्यार आमच्या 500चेच ना आमी जगा न्हू 500 मागीर तशें पावता अशें न्हू आमी तर जो आमचो वोट काय फुकट घालूंक शकना न्हू कोणाकूय जाय करतात ते काय फुकट घालवपाचें ना मागीर कितें करता घालचेच पडले न्हू. आमकां आतां आवडे गव्हर्मेंट दिता आमी गरीब पार्टी गव्हर्मेंट दिता आमकां 1-2 हजार म्हण आमचो कोण नासतल्याचो हें चलता. नासतल्याचो चलता आनी आसनारोय भितर घेता नासनारो घेता आसनारोय खाता मागीर तो आमकां धाडटा काय आमी बगतो. आनी आतां कोण सरकार हे आतां मतदांक जे रवले त्या वक्ता एक घे म्हणून 500 रुपया दितले मागीर कोण ना. तुमचो तो तेरेखोलचो ब्रिज आसा आतां केरी तेरेखोल ब्रिज त्या संदर्भात कितें सांगपाचें आसा? त्या संदर्भात आमी घेता आमकां बीज जावो तो जर आमचो बीज जर कोणें करता जाल्यार आमी ताका सपोर्ट करता न्हू. तो केल्लो आसा अर्दवट केल्लो आसा पण तो त्या वाटेच तेरेखोलचे लोक दिनात करपाक हे लोक दितात आमच्या वाटेंतले दितात पण तेरेखोलच्यांनी तो बंद उडयला. सरकार करतलोच आसलो न्हू तो चालू आसलो न्हू मागीर त्या लोकांनी कित्याक बंद दवरलो तेंचे कितें जालें आमकां काय खबर ना. तो जर ब्रीज जालो न्हू जाल्यार ट्युरिजम वाडटले ह्या वाटेंतलो लोक तेरेखोल वचपाक म्हणजे आतां फेरीबोट आहा सो मागीर पूल जाल्या कारणान मागीर गाडीन वचूंक शकता सो फास्ट ट्रॅवलिंग जातलें त्या वाटेंतलो लोक ह्या वाटेन इजिली येवं शकता आनी टायम सेव जातलो
आनी ट्युरिजमूय वाडटलें. म्हणजे अशें जर म्हणजे किरण पाणीच्यान जो वयता ट्युरिस्ट पळय तो असो येतलो. सो कितें तरी फायदो खंय ना खंय फायदो आमच्या केरी गांवाक जातलो जो ब्रीज जायत जाल्यार. आता सध्या तुम्ही केरी टेरेकॉल ट्रॅव्हल कशी करता? फेरी बोट. एवरी टाइम फेरी बोट अवेलेबल असता? ना, खूप टायमान असता. म्हणजे खूप टायमान फेरी बोट असता. टाइम लागता. खूप टायम लागता. फक्त वोटिंग असता तेन्ना येता आनी म्हणटा आमी हे करतले आनी ते करतले. वोटिंग जाले काय सगळे वयता. ते तशें कितें ना, ते सगळे येतात आनी म्हणटात इलेक्शनाच्या टायमार आमी हे करता ते करता. कोण कितें करणार ना ते. आमी गरीब मनीस म्हणून कितें आमच्या इलेक्शनाक वया ना, व्हॅल्यू ना. हेंकां कित्याक आमची जाणटी पयशे दिले काय ती वयतात. तितूर कित्याक ते पयशे सगळीत घेतात न्हू. हय. सो आता या फावट फक्त भुरग्या आहा त्या भुरग्यांक कामाक लावपाक जाय आनी कितें ना. आतां आमची घरां आमच्या भुरग्यांक घरा आहात ती सुधरूंक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक कामाक लावंक जाय इतके आमी मागता तेच्या कडेन. आता तुम्ही सध्या रावता त्या घरांची परिस्थिती किती आसा? अशी घरा अशी आहात आमची सगळ्यांची. एक तर आमकां जागा ना. आमचे आडनाव फरास. हरिजन आमचो हरिजन. आमचे आडनाव फरास. सगळ्यांचे ना. आता का मी एक माझ्या मनातलं सांगू शकते, मी बदलूंक शकते. तो सरकार म्हाका नाकात. आमचे भुरगे शिकणारे त्यांनी दिले आमकां एक 500 रुपया आनी 200 रुपया आमचे काय पोटा भराना. म्हणून बाकी लोकांचं मी सांगूंक शकना. आनी ह्या आमकां जावं फूल जावं तेरेखोलचं. आमच्या भुरगे जातात येतात न्हू आमकां जावत फूल. आता भुरगीं येता वता कशी? आता फेरी बोटी. आमचे भुरगे आतां शिकन आहात कितें आहात ते भुरग्यांक आमच्या कामाक लावपाचे इतलेंच. आनी आमकां कांय नाका. मत आमचे मत कोणाक आमी घालतल्यो. मत आमचे आमी भायर उडोवपाचें ना. मत कोणाक ना कोणाक घालतल्यो. पण आमचे भुरगे खंय आहात ते आमच्या कामा धंद्याक आमकां लावपाचे आनी कांय आमकां मेळचें न्ही. व्हडलेशें कांय ना. पळय बेकार भुरगे आहात. भुरगो म्हाजो आहा 5 वर्सां फाटलीं गेली. करता करता म्हटल्यार ते कांयच करूंक ना. तो मळटा तो पळय. येदो दाळ आहा हेजो हे येयल्यात ती एकूय काम करिना कोणूच. आतां जे कोण काम करता तेका हांव सारकी हितून आहा मनासून घालता. आमची मत 25 आहा आमचे फॅमिलीची. आमचे कोण करता न्हू तेका आमी आहा. इतकी वर्सां कोणाकडे गेली ना कामाक? सगळ्याक गेली, सगळ्याक धांवली पण कोणाच भार घेतलो ना. घेवकूच ना भार. आता जे कोण करता न्हू तेच्या फाटल्यान हांव आहा. म्हजी फॅमिली आहा सगळी आमी आहा. तुमचे करता तुमी करतात. दुसरं कोण येयलो तो म्हणटा आमी जी कामां करता. दुसरे म्हणटात आमी कामां करता. पण कोणाची करतात कोणाची ना करी कोणाक दिशी पडटा? मनशांक दिशी पडना. पडटा? एकामेकाच्या करून घेवपाक सपोर्ट आसूंक जायो. पण तो सपोर्ट कोण आपल्या आपल्या करता. करता म्हणटा. दुसऱ्याच्या कोण कोणाच्या चिंतीना हांगासर. हे करता म्हणटा. त्या वखदां हांव तुका सांगता आमी आसा तुज्या फाटसून आमच्या भुरग्यांच्या कामां जावंक जाय. 10 वर्सां काबार केली. एकट्याच्या फाटल्यान रावन दुसऱ्याच्या फाटल्यान रावन कांयच तेंच्यांनी केलें ना आमचें. हे भुरगे आमचे पळय तो मळटा. खंय कानोळी खंय आनी केरी खंय. सकाळीं उठान वयता तो आनी सांगीत 10 9 येता 9:30 बी. मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडियाचो प्रवास पेडणे तालुक्या भितर चालू आसा. आनी आमी सद्या आसा मांद्र्या मतदारसंघा भितर जो पेडणे तालुक्याचो एक भाग आसा. मांद्र्या मतदारसंघाचो पुराय प्रवास आमी केल्लो आसा. खुबश्या बायलां कडेन आमी उलयलीं. तांच्यो समस्या आमी जाणून घेतल्यो. तांची सजेशनां जाणून घेतलीं. तांणी ह्या 5 वर्सां भितर मांद्र्यांत जो डेव्हलपमेंट पळयला, जो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय हाचे विशीं आमी तांचे कडेन उलयल्लीं आसात. मांद्र्या मतदारसंघ सद्या आसा BJPचे आमदार दयानंद सोपडे हांचे कडेन जे GTDCचे चेअरमॅन जावन आसात. खुबशे डेव्हलपमेंटल प्रकल्प तांणी मांद्र्या भितर हाडलेय बी आनीकूय कितें मांद्र्या भितर जावपाक जाय अशें हांगासरल्या बायलांची सजेशनां आसा. आमी पुराय प्रवास जाता तितलो प्रवास आमी मांद्र्या मतदारसंघा भितर केल्लो आसा. खुबशा अशे प्रकल्प आसात जे अर्दवट आसात ते पुराय करपाचे बी तांचे प्रयत्न चालू आसात. आनी आमी खुबश्या प्रवासा भितर बायलां कडेन उलयलीं.
रोजगाराची समस्या हांगा आसा, तांकां रोजगारूय बी जाय. खुबश्या बायलांक तांचें म्हणणें आसा की तांचे भुरगे, तांचे भाव, तांचो घोव तांच्या खातीर रोजगार उपलब्ध करून दिवचो अशेंय तांचें म्हणणें आसा. मांद्र्या मतदारसंघ आमी तशें पळोवंक गेलें जाल्यार हांगा सद्या MGचो जीत आरोलकर आपलो प्रचार करता. तशेंच गोवा फॉरवर्डचो दिपक कलंगुटकर, BJPचो दयानंद सोपटे अशे जायते हांगा आमदार आसात, उमेदवार आसात, इच्छूक उमेदवार आसात जे आपल्या प्रचाराचें तांचें कार्य चालू आसा. आनी मांद्रेच्या लोकां खातीर तशें पळोवंक गेलें जाल्यार ऑप्शन्स खूब आसा. BJP आसा, MG आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, आप आसा, आनीकूय जायते अपक्ष उमेदवार हांगा प्रयत्न करतात. आनी इतलेच आमचे जे लेडीज स्पेशल आसा, मतदार राजा लेडीज स्पेशल आसा, प्रुडंट मिडियाचो आमचो प्रवास तालुक्या भितर चालू आसा. वता वता इतलेंच सांगपाक सोदता की मत मारता आसतना विचार करून मत मारात. खुबशे ऑप्शन्स तुमचे कडेन आसात, पूण जो उमेदवार विकास करतलो, जो उमेदवार तुमकां इजिली एप्रोचेबल आसतलो, जो उमेदवार तुमच्या दारार येतलो, जो तुमकां दिसता की तुमच्या मतदारसंघा खातीर योग्य आसा, विचार करून मत मारात. मत मारपाक चुकूं नाकात. आमचो मतदार राजा लेडीज स्पेशल आमी दर एका तालुक्या भितर घेवन येतात तेन्ना तुमकां जर कितें सजेशनां दिवपाचीं आसा, जर आमच्यो बायलो ज्यो आमकां पळयतात, बायलो आमच्यो दर्शक ज्यो आसा ज्यो आमकां पळयतात, तांकां जर दिसता की कितें सजेशन दिवपाक जाय, तुमच्या मतदारसंघा भितर जर आमी येवपाक जाय, तुमच्या तालुक्या भितर येवपाक जाय, तुमी उलोवपाक सोदतात जाल्यार मुद्दम जावन प्रुडंट मिडियाक एप्रोच करात. आमचो मतदार राजा लेडीज स्पेशल तालुक्या वयलो प्रवास चालूच आसतलो. फुडल्या फावट मेळया एका नव्या तालुक्या भितर आनी परत एकदां उलोवया थंयसरल्या बायलां कडेन. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. कीप वॉचिंग प्रुडंट.